दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारच्या येवपी नियोजित आयडीसीच्या कामाक नेट दियात। त्याच बरोबर रोजगाराविशीं थळाव्यांक प्राधान्य दियात। प्लॉट वाटप करतना थळाव्यांचो विचार करात अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या। फाटल्या सुमार 10 वर्सांच्यान आयडीसी खातीर यत्न चालू आसात। माझे मेन डिमांड आसा ती जेको इफेक्ट आसतो मोस्टली आमच्या गावातल्या लोकांक आसतलो जो रिगार्डिंग जे बाकीचे जे एनवायरमेंटल हॅजार्ड्स आसतले ते सगळे आमच्या गावांक सफर करचे पडले। सो माझो डिमांड हो आसा की सरकारान पहिली तर म्हणजे मॅक्सिमम लोक आमच्या पंचायतीचे मोस्टली म्हणजे माझ्या गावातल्या 50% माझ्या गावातल्या रिझर्वेशन दिवचे आणि लाटंबरचे पंचायतीक 80% हे रिझर्वेशन जे स्किल अनस्किल्ड जॉब आसा बेस्ड ऑन त्याच्या क्वालिफिकेशनाचेर त्यांच्या खातीर थंयसर जॉब रिझर्व आसपाक जाय। सेकंड म्हटल्यार जर कोण आमचे एक जर समज कोणी न्यू स्टार्टअपान वचोंक सोदता मिनी इंडस्ट्रियल कोण तरी स्टार्ट करपाक सोदता भुरगो जो इंटरेस्टेड आसा ज्याच्या कडेन एक थोड्या प्रमाणाचे जर समज आतां सरकाराचे मोदीची जी बिझनेस लोन मेळटा तशें आमचे मुद्रा लोन हेजे सरकाराचे सीएम RYचे जे लोन मेळटा त्याच्या अंडर जर कोणी कितें जर समज मिनी इंडस्ट्रियल स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार त्यांच्या खातीर एक कमी रेटीन थंयसर प्लॉट मेळपाक जाय आमच्या लोकल्सांक खातीर जेणे करून तो असल्या बिझनेसान जावं जाल्यार इंडस्ट्रियलान जावं तेणी फुडें सरपाक जाय। कित्याक इतलो व्हडलो प्लॉट आमच्या साद्या लोकांक घेवपाक जावचे ना गांवांतल्या। सो तेतून कमी कन्सेशन दिवन सरकारान मदत करूंक जाय आनी कोण इंटरेस्टेड आसा ते लोकल्स हांकां भितर सरपाक वाट मोकळी करपाक जाय। आतां आमी पळयल्लें आसा की आमचो दोतोर आसा तो दोतोरान ऑलरेडी हे प्रश्न विधानसभेन कंटिन्युअस स्टार्टिंग डे फर्स्ट असेंब्ली पासून कंटिन्युअस इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या फाटसूनच लागला। आमी दोतोरा कडेन फॉलोअप घेत आसा बट जे पळोवंक गेलो जाल्यार अजून पर्यंत आता बारीकशे पळय 2013 एक्वायर्ड करून 2024 लागले तरी बरे ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आसा बट खंय तरी इतले स्लो जो काम चल्ला तेन्ना सरकारान हेतूर लक्ष घालूंक जाय। जे मिनिस्टर आसा जे आयडीसीसून हेतूर बरो तेंच्यांनी एक प्रायोरिटी बेसिसार कशी एकदा ही इंडस्ट्रियल स्टार्ट करून घेवपाक जाय कित्याक अजून खूब टायम जालो स्लो कामां गुजू कामां अशी चलपाची ना कित्याक आनी जर समज 6 वर्सां जर समज हेकाच गेली जाल्यार तो पर्यंत खूब वेळ जाल्लेलो आनी तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट खूब वाडटली। सो हांव म्हणटा की सरकारान ह्या हेजेर लक्ष घालपाक जाय। आमदार आमचो घालता हे आमकां फूल खात्री आसा। लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या उसब ह्या गांवांत येवपी नियोजित आयडीसी केन्ना एकदाची सुरू जाता ताचे कडेन थळाव्या लोकांचे लक्ष लागून राविल्ले आसा। 10 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2013 ह्या वर्सा लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या उसब ह्या गांवांत आयडीसी सुरू करपा खातीर हालचाली सुरू जाल्यात। उसब ह्या गांवांत आयडीसी खातीर जमीनय संपादीत केल्ली आसा मात आयडीसी सुरू करपा खातीर सरकार पातळी वयल्यान ज्या पद्दतीन हालचाली जावंक जाय आशिल्ल्यो तश्यो हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान फाटली सुमार 10 वर्सांच्यान ह्या आयडीसीचो प्रस्न हुमकळत पडिल्लो आसा। फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत दिवचल मतदारसंघांतल्यान निवडून येतकीच दिवचलचे अपक्ष आमदार हांणी आयडीसी सुरू करपा खातीर जातीन लक्ष घातिल्ले आसात। हे आयडीसीक बेगीन चालना मेळपाक जाय ताचे खातीर सरकार दरबारी तांचे यत्न सुरू जाल्यात। हे जे सुवातीचेर आयडीसी जातली थंय लायटीची वेवस्था केल्ली आसा मात आयडीसी सुरू करपा खातीर ज्या तरेन कामांक गती येवपाक जाय तशी गती अजूनय येवंक ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। देखून ही आयडीसी आतां केन्ना सुरू जातली ताची लोक वाट पळयत आसात। दुसरे वाटेन आयडीसी सुरू जातकीच थळाव्यांचो विचार करचो अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या। आयडीसीत येवपी उद्देग प्रकल्पात रोजगार दितना थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे तशेंच ह्या आयडीसीत उद्देग वेवसाय सुरू करपाक थळाव्यांक प्रायोरिटी दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या आयडीसी प्रकल्पात प्लॉट उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी थळाव्यांची आसा।
गोमंतक TV खातीर उसप गांवांतल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.